हांव इतकें सांगूंक सोदतां की आमचो दिंडलो जो उत्सव जो आसा तो दिंडलो म्हणजे आमचो खूब परंपरा आनी खूब हें आसा. त्याच बरोबर दिंडलो जो आसा प्रत्येक घरांनी बारीक बारीक हें करता आमी घोटो करता घोटो आनी मागीर थंय आमी तें केल्या उपरांत आमची गुरव जी आसा गुरव आमी थंय तांकां हें पुजा करता गुरवांची आनी तांकां मागीर सोडून दिता आमी. आनी आमचो दिंडलो जो आसा त्या दिंड्याक जी परंपरा आसा ती खूब मोठी आसा.